7 दीस जाले दिवाडे जुव्यावेल्या मुड्डीवाडो, भाकरवाडो आणि वाणजुवे वाड्यावेल्या लोकांचो दिवाडेकडलो संपर्क पुरायेन तुटला। महत्वाची गजाल म्हळ्यार मदती खातीर कसलीच सरकारी यंत्रणा हांगा पावूंक ना। रस्ते पोना गेल्ल्यान 7 दीस जाले तिनूय वाड्यावेली भुरगीं शाळा हायस्कुलांक वचपाक पावली नात। सरकार आसा काय ना असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारला। सप्तकभर पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान गोंयाची अवतिकाय करून सोडल्या। निदान हेर गांवांनी रेस्क्यू टिमी तरी पावल्यात, थळावे आमदार धावल्यात, पूण दिवाडी जुव्यावेल्या मुड्डी, भाकरवाडो आणि मारजुवे ह्या तिनय वाड्यांचेर अजून आमदार, मंत्री वा सरकारी यंत्रणा पावूंक ना। 7 दीस जाले भुरग्यांचें शिक्षण बुडलां, जाणट्यांची भलायकी इबाडल्या, वखदां वा जेवण खाण हाडपाक व्हडयांतल्यान शारांत वचचें पडटा। लोक व्हडयांतल्यान कामाक येता वतात। मालार दिवाडे शेतांक खावटी पडिल्ल्यान व्हड्या प्रमाणांत लुकसाण जालां। पळयात ह्या लोकांचे उतफरके। तारा म्हणटा तो आयज आमकां व्हडें घेवन आनी तसो दिलीप आमकां हांगसर व्हडें घेवन आपल्याचे आमकां हे जवळ जवळ 1.5 ते 2 किलोमिटर मुड्डेर साकून मालारा वचपाक आमकां ते हेल्प करता। हांगसर जवळ जवळ 7वो दीस आसा आनी उदकाचें प्रमाण अजुनूय देंवलेलें ना। आमकां 8-9 दीस जाले आयच्यान पोटाक ना, शिसाक ना, कोणूच आमकां पावोंक ना, मिनिस्टरूय ना, MLA ना। जवळ जवळ आयज रेस्क्यू टीम येवंक जाय आसलेले हांगसर, जावं आमचे डॉक्टर्स येवंक जाय आसलेले, अजून सुद्दां 24 तास तो डॉक्टर ना। आयज कालूच हांवें आयकलें कितें की तुज्या भावाच्या चेड्याक सोरोप चाबलो म्हणून, सारकी गजाल? हय सारकी। काल सोरोप जालो तेका एडमीट केलो इस्पितळांत, कोणूच येवंक ना, मिनिस्टरूय ना, MLA ना, कोणूच ना। कितें करपाचें? भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक गावना, कामाक वचोंक गावना, ना धंद्याक वचोंक गावना, लोकांची शेतां बीन पाड जाल्या। तसोच आमचो हांगसर दिलीप आसा हांगसर, ज्या दिलीपान आयज कश्ट करून सारके बायलांनी तेज्या शेत रोयिल्लें आसा हांगसर, त्या शेताक सुद्दां आयज पाट लागलेली आसा। तेन्ना कोणें तरी आमकां हेल्प करपाक जाय आसलो, तर अजून सुद्दां कोणूच येवंक ना। तेन्ना आमी कितें करपाचें? म्हाका दिसता आमच्या ह्या मुड्डे वाड्याचेर एक टीम येवन डॉक्टराची सगळ्यां कडेन सर्वे करपाक, त्यांचो मेडिकल रुटीन तरी चॅकअप जावंक जाय आसलो। कित्याक आयज आमचे जवळ जवळ जे लोक, आमचे जाणटे लोक रावतात, ते सगळे डायबिटीज पेशंट आसा, मागीर प्रेशराचे पेशंट आसा आनी न्हू जाल्ल्या दुयेंतांनी भरलेले आयज आमच्या वाड्याचेर आहा। तांकां म्हाका दिसता सरकारान एटलिस्ट हांगा ह्या मुड्डे वाड्याचेर 2 ते 3 किलोमीटर उदीक क्रॉस करून येवचें पडटा, ज्या कारणान त्या लोकांक हांगसरल्यान क्रॉस करून उदीक करून पावोंक शकना त्या मनशाक हांगसर एटलिस्ट त्या डॉक्टराची टीम घालून तेंची हांगसर तपासणी करपाक जाय आसलेली, पूण तें अजून सुद्दां शक्य जालें ना सरकारा कडेन। परत एकदां सरकाराक उलो मारता, कित्याक की हांगा ह्या मुड्डी वाड्याचेर ल्हानशा दिवाडी गांवांत हे दिवार आयलंड जाल्लें आसा, त्या कारणान एक मुड्डी म्हणटा तो वाडो आसा, त्या वाड्याचेर जवळ जवळ 30 ते 20-12 फॅमिली रावता हांगसर। जवळ जवळ जाणटे लोक आसा, तांकां हांगसर मूव करपाक गावना उदकांच्यान। मागता सरकारा कडेन तेंची येवन काळजी घेवपाक। दिवाडच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे।